लोकसभा वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत गोयचे मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलो म्हूण ह्या पयलींच चर्चा जाताली। सध्या ह्या चर्चेक परत नेट आयला। गल्ली ते दिल्ली मेरेनच्यो हालचाली मतींत धरून राजकीय मळार चर्चा चल्ल्या ती अशी, फेरबदल विधानसभा अधिवेशनाच्या आदी वा उपरांत दोनूय पर्याय उक्ते, 2 मंत्री वा सरळ 5 मंत्री बदलपाच्या पर्यायांचेर विचार, कॅबिनेटांत एके बायले आमदाराक मंत्री करपाचो विचार चल्ला, सभापती बदलता, सध्याचो सभापती मंत्री जाता, काबरालाक मंत्री करचो म्हूण सोशल मिडियार कॅम्पेन, गणेश गांवकाराक मंत्री करूंक सावड्डे पंचायतींचो नेट, फाटल्या सप्तकांत माविन रोहन सुदिनाची दिल्ली वारी जाली, मुख्यमंत्री 2 खेपो दिल्ली मंत्री फुडाऱ्यांक मेळून आयला, सभापती तवडकार दिगंबर काबरालाची दिल्ली वारी जाली। विधानसभा अधिवेशना पयलीं बीजेपीचे प्रदेश कार्यकारिणीची बसका आपयल्या। सध्याचे मंत्री आमदारांचे फोन घेनात म्हूण राजकीय मळार चर्चा चल्ल्या। आदले सारक्यो मंत्री आमदारांच्यो एकठांय बसका जायनात। 8 जुलयाक आपयल्ली विधानसभेच्या बिझनेस एडवायझरी कमिटीची बसका 9 तारखेर धुकल्ल्या। 8 जुलयाक मुख्यमंत्री मंत्री आमदारांची बसका घेता। बीजेपी कार्यकारिणीची बसका 12 जुलयाक ताळगांवां जातली। सुत्रांकडल्यान कळटा ते प्रमाण मंत्रिमंडळ फेरबदल जातलोच, मात तो विधानसभा अधिवेशनाच्या 4 दीस पयलीं वा अधिवेशनाच्या उपरांत हें अजून स्पश्ट ना। आशिल्ले मंत्री देवंक कशे आनी कितले रेजिस्टन्स दाखयतात ते प्रमाण फुडले पर्याय। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।